चड टिका आनी करता जाल्यार टिका करचें सैतान लागिल्लें लक्षण म्हळ्यार तो थोडे जागे धरून येता पयल्यान ताणें सोदचो जागो म्हणून मोत धरची ताका बोटां गिटां आनी नाका सैताना तो मोरता म्हणसरी ताच्या लागीं हाडलां खंय तिका मोरता म्हणसरी मोरच्या पयल्या दिसा ती बरी जाली म्हूण पत्रार सांगतात तो मोरच्या इल्ल्या एक हप्त्यांत एक पयल्या हप्त्यांत कशें ती बरी जाली म्हूण कितें हांव 25 वर्सांत हांव ती काडचें खंय परतून लागलो परतून हाडून आयली परतून चड जालें परतून हाडून आयली फादर युजीन लागतना ताणें एक दो मिस्टेक करता फादराबाग युज बरी लातें येनातलें फादर युजीनान उरल्या फादरा माहितालें फादराबांक कळ्ळें वो मिस्टेक करता फादराबांच्या मतयेच्या पयलें ती सांगता खंय तुज्या लातें सोमां कर मागीर म्हजेर उलय म्हूण तर तिका इस्काल वचनातल्याक लातें सोमां कर म्हळ्यार उत्पत्तीक ग्रंथांत देवान स्वरपा सांगिल्लें आसा स्त्रियेची कोट तुका चेंचतली म्हणून देखून आमकां मोरयेचें भक्तीपण आतां असली उसली मागणी आमकां आसात तशें आसतना ही उरली सर मागणी ह्या डेलिव्हरन्सा वेळार उपयोग करची ती ह्या मागण्या प्रास म्हळ्यार मिसाच्या बलिदानाच्या की ह्या आराधनाच्या कोंताच्या तेरसाच्या की हाचे वरणी चड ती प्रभावीक मागणी गी देखून आतां कोणाच्या थंय अंकार आसा ताका हें बागी लुकतें आसा सैतानाचें म्हळ्यार तो आयडेंटिफाय करता हें म्हजे बरी तुवो म्हणून ताचे वचून भितर असो रावता तो म्हजे बरी ताका कांय वेतात ना ताका हें करा म्हाका हें करा आशिर्वाद सगळेक असल्याक देवाचो बेसांव कोंत्यांक कोंत वय सगळे कडच्या एकत पूण म्हजें एटिट्यूड म्हजो मनोभाव समट आनी सावाला बघाचो न्हू समर्थ आणि सावला कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत आज आमच्या सांगाता दोग कापुचीन पाद्राब आसात त्या हाच्या आदीं संवाद कार्यक्रमांत आयिल्ले फादर डॉल्फी सेरावो आनी फादर सिप्रियन डिसोजा आज आमी एक विशयाचेर संवाद चलयता आमकां जायते फावटी हो विशय दोसता आनी ताज्या मागीर थोडे फावटी आमकां सूख वाटेन व्हरचेय आसात असल्या विशयाचेर देखून सूख तूं समजून मेळ्ळ्यार आनी आमकां समजल्यार तोळ आमी खंय वचचे आनी ताज्या मागीर आमच्या जिणेंत जावची गणितां ती कसाल्या नोमणेची ह्या विशयांत आमकां समजोवंक भोव सुलाभ जाता आनी हो विशय आसा एक गूण करचे विशयान रेतेरेच्या वेळार जावंक पुरो ह्या मागण्या वरवीं जावंक पुरो आनी दुसरो विशय कालेंगे म्हूण सांगल्यार थोडे फावटी जिणेंत सामास आयिल्ल्या वेळार कोणें कांय वायट केलां गी अशें म्हणून आमकां बगचें आसा आनी सांगात आसा आनी एक कालेंग म्हूण सांगल्यार कांय खोटो स्पिरीट लागलो गी ह्या मानस पिडागी कशें समजोवचें ह्या विशयांत आयच्या दिसाच्या संवाद आमी कार्यक्रमांत जापी सोदूंक प्रयत्न करता तुमच्या सर्वांच्या नांवान फादर डॉल्फी सेरावो आनी तशें फादर सिप्रियन डिसोजा तुमकां स्वागत बरें बरें थँक यू वेरी मच फादर जेजून तो ताजें मणियार्पण करता मस्त मनशांक ताणें गूण केलें आनी ताज्या शिसांक धाडटा आसतना तित पदवी ताणें दिली गूण करा मेल्ल्यांक सोडया अशा प्रमाणे ताणें सांगलें आनी आमी पळयता त्या शिसांनी तशें केलें फाटी येवन संतोशान जेजू सांगलें जेजूच्या पुनर्जिवंतपण उपरांती पेद्रून आमी पळयता तशेंच पावलून ताणें पुराय असर केलीं ही पदवी जेजून शिसांक मात्र दिल्ली ह्या पवी सभेंत आसलेल्या हेर ह्या जाकांक ती पदवी आसा गी म्हणून आनी आसा जाल्यार आज आमच्या भोंवतणी असलीं असर्यां घडटात गी ह्या जाक आनी कोणी भाग्यवंत मनीस करतात गी वय जाल्यार ताका कांय दाखले आसात गी पुढे सारकें एक काल म्हळ्यार आमी एक पयल्यान थावन पळोवंक गेल्या जेजू थावन पदवी मागीर ह्या सेकंड पार्ट तुमचें क्वेश्चन पयलें आमचो नवो सल्लो सांगना गी ते सैतान खंय थावन येतात म्हूण पूण ताका डील करचें कशें ताका दवंडोवचें कशें उच्चाटन करचें डेलिव्हर ताका काडचें कशें म्हणल्या विशयांत त्या विशयांत गेट रीड ऑफ द इवल पावर्स त्या विशयांत आमकां बरी समजण दिता आमचो नवो सल्लो आनी प्रत्येक जावन जेजून बहिरंग मिसावांत ताच्या सुरू केल्ल्यांत ताणें केल्या मिसांव कामांत त्या मिसावांत 1/3 ताचें मिसांव काम ह्या पिडा गूण करचें आनी सैताना दडोवचें आनी पिडा गूण करचें आनी सैताना दडोवचें जेजू सेपरेट करिना तो खाल करता म्हळ्यार सैताना उच्चाटन करता ती बागवाली स्त्री नीट जाता वय
सैतान तुझ्या थंय सोडनोस म्हणटाना ताचे ते असले कुड्डे पावन आनी एका दुसरी पिडाक गुण जाता ताचे ते असली पिडाक गुण जाता देखून जेजू काल करता प्रायोरिटी सैतानाक दोंडयता थोडे कडेन आनी थोडे कडेन तो सैतान दोंड पिडाक गुण केले पिडा मात्र गुण करता वय आपूण थोड्या कडेन सैतान खंय ताका कळटा जेजू तो देवाचो पूत जाल्ल्यान ताका सैतानी ताची वळख धरतात आनी आपोस्ताल्यांनी मस्त वेळ खाणालो जेजू कोण देवाचो पूत म्हणूंक जेजू सांगता रावण 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 तितलो वेळ खाणालो सैतान एका किनान एका मोमेंट म्हणटा आमी जाल्यार तूं देवाचो पूत आमकां तो पळयल्या तक्षण ते जेजू कोण म्हण तांकां बरें वता शिसांक 1-2 वर्सां हांगणेली हांवें पळोवचें वांजेलांत तितलो वेळ खाणेला पूण जेजूनी टायम दिल्लो काल्याक म्हळ्यार हिलिंगाक वय 1/3 ऑफ ताची मिनिस्ट्री ताणें तितलो 1/3 ते वट्ट मिनिस्ट्रींत पळोवंक गेला बायबलांत आसच्या पळय 1/3 ताणें हिलिंग आनी कास्टिंग ऑफ डिमन्स गेटिंग रीड ऑफ दीस डिमन्साक ताणें दिलात सैतानान धडोवंक मागीर आमकां काल्यां म्हणटा थोडे फावटी हे सैतान काल करता म्हळ्यार जेजूची कृपा स्विकार करूंक गुण जावंक ते प्रिवेंट करता अडकळ घालतात व्हडली अडकळ सैतान घालतात आतां म्हाका एका मागण्याच्या मनशा हातावन तो फास्टींग प्रेयर करून देवान ताका देवान थोडेशें देणें दिलां आनी तें तो देणें तो वापरून तें गुण करता जाल्यार म्हाका ती कृपा काणोवंक हो सैतान सोडिना तशें आतां तुमच्या सेकंड पर्शनाक येवचें म्हण सांगल्यार जेजून पदवी दिल्या कोणा पयल्यान ताणें शिसांक पदवी दिली ताणें लुकाच्या वंजेलांत आमी पळयता न्ही जेजू एक कायलां करता म्हळ्यार ताचें इम्पॉर्टंट मिनिस्ट्रीचो अति मुख्य भाग जावन काणयता गुण करचें सैतान सोडचें हे चिल्लार एक वांटो एक एक्सिडेंटली या अचानक कोणी मेळ्ळो गुण करचें न्ही जेजू हे मुख्य वांटो करून काणयल्यार आमकां पळयता लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 13 आनी 30 आनी 1 तो सांगता ताका थोडे येतात मनीस येतात आनी सांगतात आळे तुका येरोद जुशी मारूंक पळयता देखून जेजू तक्षण जाता वचून कोल्याक सांगा हांव आज एक करता फाल्यां गुण करता आनी तिसऱ्या दिसा करता म्हणून तशें म्हळ्यार आज फाल्यां परवा म्हळ्यार तो म्हजें काम हे निरंतरी म्हणून ते बायबलांत सांगची रीत आज फाल्यां परवा म्हळ्यार हांव ताच्या फाटल्यान पडलां आनी तें शुद्ध जाता म्हणसर ताका निमाणें म्हणसर धुवन काडटा म्हणसर त्या शुद्ध आत्मा मान दोंडून ताचे लगट भस्म करता म्हणसर हांव हें म्हजें काम करता ताका सांगा हांव भियेता म्हण चिंतेनाका हांव भियान मरता तुका लड काडटा म्हण सांगल्यार हांव भियान आतां दोवता म्हण ताका वचून ताणें चिंतेनाका वचून सांगा ताका हांव आदी करता फाल्यां करता तिसऱ्या दिसा करता म्हण सांगल्यार हांव तें निरंतर करनासतना ताचें संपूर्ण निर्मुलन जाता म्हणसर हांव करता म्हणून जेजू दाखयता देखून जेजू तसो एक सैतानाक दोडोवचें आनी गुण करचें ताचें मिसां म्हूण काणयता कालक्रमेन एक दुरंत काल म्हळ्यार एका सायड लायन केल्लें आमकां दिसून येता पळय सभेंत ह्या मिसांव कामाक कांय सायंटिफीक डेव्हलपमेंट जाल्ल्या बरी कोण ना आनी कितें कोण ना म्हणून हाका एक सायड लायन केल्ल्या बरी हें प्रमुख मिसांव काम न्ही म्हणल्या बरी आमकां दिसून येता चरित्र्यान तितलें प्रामुख्यतेन दिल्लें दिसून येना आसा हांगा आतांय म्हणल्या बरी पूण एक वांटो पळय सभेचो वांटो हें मिसांव म्हणलें ना हांवें तुमच्या लागीं विचारलें जेजून प्रमुख जावन ताच्या मणियारपणांत हो वावर केलो शिसांक धाडलें शिसांनी केलें तशेंच आनी ताज्या उपरांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांत ही असली सबार घडीत घडली देखून लोक पळोवन हे भाग्यवंत मनीस म्हणून आकर्शीत जावन आयले ताजे उपरांत आतां प्रस्तुत आमच्या भोंवतणी पळयल्यार असलीं कामां जातात की म्हळ्यार जावं पुरो मागण्या वरवीं गुण करचें आमी थोडे फावटी काल्यांक म्हणटा जाल्यार गुण जावचें म्हळ्यार आळ्या जाल्यार मनशाची दूख गुण जाले म्हणून ती भायल्यान दिसना जेजूच्या काळार शिसांनी केल्लीं असर्यां ती भायल्यान दिसतालीं आनी लोक मस्त आकर्शीत जावन येतलो आमच्या काळार थोडे फावटी म्हणटा तुजी तकली पडापड गुण जाली या तुजी गांठीची दूख गुण जाली भायर दिसना देखून आमच्या काळार असलें दिसचें तसलीं असर्यां घडटात की आज वय आज म्हणटा मनशास्त्र मस्तू एडवान्स जालां आतां तें कशें आयडेंटिफाय करचें गे म्हणून आतां एक मोतीची पिडागी या सैतान लागिल्ली पिडागी म्हणून आमी आयडेंटिफाय करचें पडटा एक काल म्हळ्यार कोणें करची गी ती म्हणून जेजून तुमी विचारल्या प्रमाणे जेजून ऑथॉरिटी दिल्या जेजून पदवी दिल्या त्या 12 जाणांक शिसांक दिल्या माथ्याच्या वंजेलांत 10 अध्याय 1 आनी उपरांतले श्लोक आनी वसा तुमकां पदवी दिता हांव देंवसार सुटोवची म्हण जेजून सांगलां आनी पिडाक गुण करची आनी देवाचे उतार देवाचे रास प्रगट करची आनी हे देवान जेजून पदवी दिल्या 12 जाणां शिसांक
बारा जाणांशी सांगिल्ले उपरांत आतां तांचे तांतून बारा दिनशी तांचे मुंदरशिल्ले ती ऑथॉरिटी बिस्पांक मेळटा ते डायरेक्ट तांचे पार्टिसिपेट इन द त्या ऑथॉरिटीन भाग घेतात ते वय बिस्प शिसांच्या त्या दिल्ल्या पदवींत पात्र घेतात ते देखून तांकां ती ऑथॉरिटी ऑटोमॅटिकली तांचे ऑर्डीन देता आतां आमकां ह्या जागांक बिस्पाच्या त्याच्या मणियारपणांत आमचें मणियारपण तातूंत पात्र घेता आमचें पात्र घेता वी पार्टिसिपेट इन द बिशप्स ऑथॉरिटी ऑफ द बिशप तांच्यान इन्वायट करता तशें आमी तातूंत पात्र घेता ताका दिल्या ऑथॉरिटींत बिस्पा लगे मांडून घेता सहभागी जाता आमी बिस्पा सांगता देखून हें डेलिव्हरन्स करचें एक्सॉर्सिझम करचें प्रत्येक जावन एक्सॉर्सिझम करचें बिस्पान तें आमकां डेलिगेट करीचें तसो पावर ताका दिल्ल्या पावरांत आमी पात्र घेता देखून ताच्या पदवेन ताणें आमकां तें नेम्यारचें देखून सगळ्यांनी एक्सॉर्सिझम करूं येना कथोलीक पळय सभेंत आतां हांव करता तूं करता म्हणूंक जायना बीस साहेबान ताका नेम्यारचें नेम्यारल्यार मात्र आनी कोण ताकाय बीस साहेब पळयता ताचें तें कळलें ताच्या तें ह्या कुरपेची देणी कली आसात तशी जिणी कशी त्या देण्यां प्रकार तो ओंदोन जियेता गी म्हणून देखून सगळी हांव एक्सॉर्सिझम करता म्हळ्यार जायना तर आतां डेलिव्हरन्स आनी एक्सॉर्सिझम कितें गे म्हण एकटें पळोवचें पडटा वय आतां डेलिव्हरन्स म्हळ्यार मागणें करचें जेजू लागीं विनंती करची विनवणेच्या मागण्या करियेत तें कोणेंय करियेत मागण्या करचें डेलिव्हरन्स कोणेंय करूंक जाता एकण्यान करूंक जाता कित्याक म्हण सांगल्यार तें देवा लागीं आमी विनंती करचें प्रार्थना करचें थेर्स म्हणून गी कुर्सावाट करून गी मीस पेटोवन गी या प्रेज एंड वर्शीप करून गी या प्राजीत करून गी देवा लागीं मागणें करून आराधन करून प्रत्येक जावन सक्रामेंताचें आराधन करून बरी जिणी जियोवन आनी देवाक समर्पीत करून देवाचे उतार नियाळोवन आनी आत्मीक जिणी वाडोवन तशें प्रकार ताणें एक आत्मीक जिणी जियोवन ताणें देवा लागीं विनंती करूंक डेलिव्हरन्स कोणेंय करी येता पूण एक्सॉर्सिझम कथोलीक पळय सभेन प्रत्येक तरा डेलिव्हरन्स प्रोटेस्टंट करता तकडे करतात ते मात्र यूज करतात शब्द ते एक्सॉर्सिझम म्हणलो प्रोटेस्टंट यूज करनात एक्सॉर्सिझम ना ते यूज करनात तांणी डेलिव्हरन्स मात्र आनी ते मस्त व्हडले व्हडले हजारांनी लाखांनी लोकांचे व्हडले व्हडले सभे आसता ते वर्ड एकच म्हळ्यार आमी डेलिव्हरन्स करता म्हणटात एक्सॉर्सिझम म्हणनात वय एक्सॉर्सिझम पर्टिक्युलरली तें समर्पीत जाल्लें आमच्या कथोलीक पळय सभे मात वय ते कशें म्हळ्यार कशें विंगड करचें म्हळ्यार डेलिव्हरन्स म्हूण सांगल्यार कितें आनी त्या भायर एक्सॉर्सिझम डेलिव्हरन्स आनी एकच न्ही जाल्यार आतां एक्सॉर्सिझम म्हूण सांगल्यार कालें कशें विंगड तें डेलिव्हरन्स म्हळ्यार कालें कशें विंगड करचें आतां एक्सॉर्सिझम म्हळ्यार इगर्ज मत्यंत आमी पळयता ताचें एक मुख्य कालें म्हूण सांगल्यार डेलिव्हरन्साचें ती एक रीत इगर्ज मत्यंत रिच्युअल मांडून हाडलां डेलिव्हरन्स गी एक्सॉर्सिझम डेलिव्हरन्स म्हळ्यार एक मध्यस्थिके घेवचे एक्सॉर्सिझम जावन दी डेलिव्हरन्स जावन दी एकलो मध्यस्थिके घेता मध्यस्थिका त्या पिडेस्ता मदें आनी त्या सैताना मदें तो रावता आनी देवाची कृपा मागोवन तो धाडन त्या तो सैतानाक तो काडटा थंय जावन ताका तो उच्चाटन करता ताचें तावन मेकळें करता तो त्या मनशा तावन करता तो कसो करता म्हळ्यार मागणो मागता तो करता देव वो मध्यस्थिके घेता देवा लागीं मागोवंक आनी देवाची तो देवा लागीं विनंती करूंक ती मागणी तो करता एक मनीस मध्यस्थिके घेता तो तशें इंटरवेन्शन म्हणटा आमी ताका समबडी डज द इंटरवेन्शन तो इंटरवेन्शन मध्यस्थिके पळोवन करून देवा लागीं मागता तो मागणें मात्र आतां एक्सॉर्सिझमांत काय जालें जाता म्हण सांगल्यार दोन टायप आसा एक्सॉर्सिझमांत ती पळय साबा आमकां पळयता जाल्यार म्हाका आत्मीक रितीच्या समस्या येता आत्मीक रितीच्या आतां इवल पावर आमकां दिसना पडूंक आनी त्यो वस्तू न्ही ती एक आत्मीक संबंदाक जाल्ली हें सांगत आत्मीक समस्या येता न्हू सुडका लाभोवचें ताका आमी एक्सॉर्सिझम म्हणटा पळय साबा अर्थ करता म्हळ्यार सोमयान सैतानाचेर अधिकार 12 आपोस्तलांक दिला तो अधिकारांत
आमकां पात्र घेवन ते चलोवंक या बिस्पांक या कार्दिनालांक या याजाकांक याजाका मुखांतर ते मध्यावटी इंटरव्हेन्शन करन सैताना कडच्याक आमी एक्सॉर्सिझम म्हणटा ताकाच म्हणली लितुर्जी आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल आमी डेलिव्हरन्स म्हणटा कितें म्हणल्यार पयले आमी लदीन म्हणटा संता भक्ताची लदीन आमा बसत विनाती करा आमा बसत विनाती करा वय तांच्या ते बावडतान जी येयल्ले तुमी देवा लागीं विनंती करा म्हणून ती लदीन फुल्ल लदीन आहा ताची सैतानाच्या उठाच्या उच्चाटणीची. दुसरें म्हळ्यार आमी ताच्या मागीर थोडी किर्तन वाचता. किर्तन 91 मागीर ताच्या उपरांत किर्तन 3, 10, 12 मागीर 21 बऱ्या गोळ्याचें मागीर 30 मागीर तशें 50 3 60 9 ते ही किर्तनां आसात. डेलिव्हरन्स संबंध जाल्ली वय संबंध जाल्ली ताका बारी बरीन ती आसात एक किर्तनां आसात आमी यूज करता मंगळाराच्या दिसा आमच्या मागण्यांत आमी वापरता आनी मागता मागणें करता. मंगळार म्हण एक दीस निमेरला आमी डेलिव्हरन्स मात करचे एक्सॉर्सिझम न्ही डेलिव्हरन्स न्ही किर्तन एक आमचे त्या मागण्याचो ग्रूप या सांगता बसून आमी मागता म्हणटा आनी ही किर्तनां आनी लदीनी थोडे फावटी म्हणटा आमी सांगता म्हणटा की आमी डेलिव्हरन्स करता जाल्यार कोणाक हाडटा म्हण सांगल्यार कठीण पिडेची आयली जाल्यार तांकां आपोवन व्हरता भितर 500 जाणांक अशें भितर आपोवन व्हरता. इलदीन आनी पुरा म्हणचें आसा. मागीर आमी रिन्यूवल ऑफ बॅप्टिजमाल वाव करता त्या दाडा रिन्यूवल ऑफ बॅप्टिजमाल वाव करता म्हळ्यार सैतानाक सोड सोडता गी तें म्हणूंक हाडे अशी मागणी हें अशें आसा थोडी. मागीर हें पुरा त्या हातूंत रिच्युअलांत आसा तें एक्सॉर्सिझमाक सरी जाल्लें वय आनी थोडी आमी म्हणटा पुराणी पूण एक्सॉर्सिझमाची मागणी आमी म्हणना म्हळ्यार आमकां नेमी हाडूना उरली मागणी आसात. लिओ द 13th आनी तशेंच मागीर बेझील सेंट बेझील द ग्रेट आनी बरी लीगर पळयत बाबेन केल्ली मागणी आहात रिच्युअल आसात एका फाटल्यान एका फाटल्यान एक वसाचे तें करूंक जायना. आतां थेर्स क्रुसाची वाट सकडांनी करियत मिसाचें बलिदान ह्या जाकारी मात्र ती लितुर्जी तशीच फॉलो करचे पूण सोम्या काकुळकर म्हणजे एकल्यान कोणें म्हणयत ताच्या क्रिस्तायल्या वळताने म्हणयत सतमंता कोणी म्हणयत ते लितुर्जी खाली म्हणून वचोंक तें ह्या जाका आनी मिसाच्या बलिदानांत ह्या जाका मात्र पदवी दिल्या. तशें एक्सॉर्सिझम म्हळ्यार त्या पाद्राबानींत नेम येरल्या पाद्राबानीक करची मागणी ती एक रिवाज आहा ताका लितुर्जी म्हळ्यार एका फाटल्यान एक तशें म्हळ्यार रिच्युअल म्हणटा आमी रिच्युअल तातूंत रिच्युअलच आसा ताका एक त्या तशें देखून देवाचे उतार आसा आनी तें पुरा म्हणून कोणें म्हणजे ह्या जाकांत म्हणची मागणी आहा ती आमकां म्हणूंक जायनात रेस्ट्रिक्टेड ओन्ली टू द प्रिस्ट रिजर्वड फॉर द प्रिस्ट म्हणून बरयलां तें रिच्युअलांत बरयलां. आतां हे डेलिव्हरन्स जावं पुरो एक्सॉर्सिझम जावं पुरो तातूंत एका दोळा खोटो स्पिरीट मनशा तें आसा जाल्यार आनी तो ताका बांदून घाल्ले बरी करता दोस्ता जाल्यार ताका तातूंत हांव काडचो मनशा ताका सुटका दिवचे. आतां एकल्या मनशा थंय खोटो स्पिरीट आसा गी म्हणून कशें कळचें थोडे फावटी आमचें विज्ञान काल्या म्हणटा म्हळ्यार आनी ताच्या मागीर वैद्यकीय क्षेत्रांत ताका मानसीक पिडा आसा म्हूण सांगता आनी अनेका दृश्टीन पळयता आसतना ताका खंय खोटो स्पिरीट लागला गी म्हणून आमी चिंता या उलयता. आतां हे दोन संगती कशें कळचे वो खोट्या स्पिरिता वरवीं करता की ह्या मानसीक पिडे वरवीं करता की म्हणून कशें कळचें तें एक व्हडलें तुमचें बरें सवाल हे गूण धरताचे आनी कश्टांचे देखून पळय सभा खाल करता म्हणजे एक्सॉर्सिझांक क्लिनिकल सायकॉलॉजीचें बॅकग्रावंड आसल्यांक मात्र आसा की ना घेवन पळयता देखून तांचें तें गरज तांकां ह्या एक्सॉर्सिझमा. आतां हांवें आनी पाद्राबान MSc केलां तुका कावन्सिलिंगांत क्लिनिकल सायकॉलॉजींत कित्याक केल्लें म्हळ्यार म्हजो उद्देश तितल्यात कित्याक केल्लें म्हण सांगल्यार हें आतां कावन्सिलिंग केल्यार मात्र आमकां सैतानगी अशेली पिडा येवची पुराक आमी सैतान लागला म्हणून आनी पुरा आनी थोड्यांनी मागण्याच्या मनशान मारिल्लें आसा आमकां सांगतात हांगा वय एक मागण्याचो म्हूण ब्रदर आहा ताका त्या बायलेक आसलें वय तिका पॅरानॉइड पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर आसलें देखून ते अटॅक जाताना त्या सैताना भितर करता आंगाणी म्हणच्यान त्या दळा तिका मारिल्लें आसा मागण्याच्या मनशांनी ते वाणांनी पुरा मारिल्लें आसा त्या अल्या कडेन वरां करता म्हण तें करून ती आतां सांगतात तशें देखून आमकां कळचें कशें एक आमी क्लिनिकल सायकॉलॉजी शिकल्यांत कसलें पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर आहा तातूंत
ते म्हणून कळटा पॅरानॉइड पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर गी सिझो टायफल गी म्हळ्यार ते ते मेल्ल्यांक गिल्ल्यांक भिवूंचें आनी म्हाका उलयल्या बरी जाता आयकता म्हणून हांवें चिंतल्या बरीच जालें वय ताका जालें तें म्हाकाय जाता म्हणून भिवूंचें हें पुरा तें सिझो टायफल पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर म्हणटा आमी तशें वय मागीर आमी एकदां बायपोलार म्हणटा आत्तां सोमास एक 3-4 दीस सोमासा आनी 15 दिसा डिप्रेशन वय जुगात कोणून करया म्हण जावचें तें पुरो आमकां शिकिल्ल्यांक तें कळटा थोड्यान थंय खाली ती मानसीक पिडा मात्र मागीर ही आसा म्हण कळची कशी गी म्हण सांगल्यार आमकांत कित्याक सांगता म्हण सांगल्यार एक काल म्हळ्यार दाक्त्यारच आमचे लागीं मागण्यांक धाडिल्लें आसा आतां इतले सगळे फेमस दाक्तरांनीत चीट बरोवन दिवन तांचे कडेन पदरा बसा मागण्या करता आमचे वखाती काणया सोडिनाकात आनी पदराच्या मागण्यांक सद्दां थंय वसा म्हणून तेजें धाडिल्लें आसा म्हळ्यार तांकां कांय वखद आनी गुण जायना म्हण जालें ओके त्या दाळ आमकां संकेत कळटा आनी ती सगळ्यांक धाडिनात तसल्यांक पळय आमकां कशें कळचें म्हळ्यार आमी पदराबांक या 12 वर्सां जावन आमी ह्या मिनिस्ट्रींत पर्टिक्युलरली पयलें करनासलें ह्या जाग जावन पूण आतां तूं मेथड जाल्ल्या उपरांत आनी इनवॉल्व जाल्ल्या उपरांत कशें कळटा गे म्हणून सांगल्यार आमकां एक कंट्रुशन म्हणटा आमी इंग्लिशान कंट्रुशन म्हळ्यार तो पुरो अशें गुणोवचो आनी पुरो अशें तें आमच्यांनी आटापूंक जायना तें कशें करचें गे म्हणून आतां आनी पुरो आंग मोडचें तोंड मोडचें अशें करून आनी पुरा आनी एक दोळ्यांनी पुरा करचें आनी पुरा तें आनी पोरयेक लायलो काल करता म्हणून सांगल्यार अशें उदाहरण न्हिदो न्हू पोट आनी पुरा वयर व्हर न्हू गुमटी आनी पांयाचे बोटां मात्र धनी लागतात आनी तरणाटो एकलो बेंगलोरचो आयला बसार अटॅक जाला तांकां मागीर देवल्या तक्षण तांणी फोन करून आमच्या हांगा हाडून आयलें सकाळीं एक आमचें मीस जाल्लें मात्र वयताना बोटां 2 व्हडलीं बोटां माताचीं पांयाचीं म्हाका लागलीं दिसतात आनी तकलीची तुदी मात आतां आनी कांय ना चलता तो कशें आनी बँड अशें ट्विस्ट जावन अशें बॉडी पुरो ट्विस्ट जाल्या थंय ताका कंट्रुशन म्हणटा आमी तें म्हळ्यार बॉडी अशें ट्विस्ट जावचें मागीर थोडीं आसात येतात व्हडलो पेटो आसा पळय एक गुडान घालतना पयस सुताना आमी येताना गोंकिना बुर्र करता पळय ताका ग्रावलींग म्हणटा आमी ग्रावलींग म्हणून सांगल्यार त्यो गुर 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 करचें तोराचें करचें ही बसल्या कडेन तशें करता इट इज नॉट युजल आतां खंयची मानसीक पिडेचें तशें केल्लें आमकां दिसून येना ही पर्टिक्युलरली आनी उणी ती 6 जाणांक लागल्या म्हाका पळोवन येना सैतान लागली अशें केल्लीं पुरा अप्रूप हें पळोवंक मेळटा तशें आनी फातरा बी म्हणटालो एक हाच्या दुकरा बरीत करचें आनी पुरा म्हणून आमचो फादर युजीन रेबेल आसलो आनी उरले फादरा ताका करतना पळयतना दुकरा बरीत हेचें आनी करचें आनी पुरा तो आवाज संकेत गे हे संकेत बायले संकेत त्या दळ आमकां कळटाचें तें खोटी सकत आसा सैतानाची उपास रात म्हणून वय आतां एक 12 जाणां एक 25 जाणां आयलीं जाल्यार एकल्याक आमी पळयल्लें आसा पुरो जाणांक ना पूण थोडीं जुगात करया म्हूण जाता गरसोन दोवया म्हूण जाता रानाक दोवया म्हूण जाता म्हूण तशें म्हणून मागीर एक तुमकां एकलो एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार आमच्या बोंतोनी आमच्यात एका थळ्ळे तावन आयिल्ली तें चेडूं सांजेर आयिल्लें घरा तावन अशें वेळ जाताना एक 7 जाताना एक रानाक दोवचें रानाक वयर रान आसा तांच्या पयलें थोड खंय सोदल्यार मेळना पर्टिक्युलर जाग्यार फातर आसा एक व्हडलो रूख आसा त्याचेर वचून बसोना टॉर्च घालून पळयताना खंय सगळें सोदताना थंय हांगा राना अशें आंबरी म्हणटाना आंबरी बशी म्हणटाना जावचें न्हय वय हांगा मागोवन ताका आमी ताका मागण्यार दोन मागणें कर आनी ताका तितलें करना आतां बरें आतां कामाक येता तें तशें देखून आमी पळयता एक कंट्रोशन पळयता हांव मागीर एक आमी पळयता हांव कळ्ळें ऑपरेशन कठीण ऑपरेशन केल्लें ताका म्हळ्यार धामून धरून ताका एक ताका शोशण कठीण तराचें शोशण केलां शोशण दिसून येता ताका बसल्या कडेन बसोवंक जायना न्हिदल्या कडेन न्हिदोवंक जायना आनी विरार जावचें इरिटेशन जावचें आनी कंपल्सीव एक जायजें म्हळ्यार जायजेत वसाजें म्हळ्यार वसाजेत अशें पुरा जावन आसता आनीक आमी म्हळ्यार साक्रामेंत मागण्याच्या विशयान बसता गी मागण्याच्या विशयान नेगेटीव साक्रामेंता विशयान नेगेटीव मिसा विशयान नेगेटीव कुमसार विशयान तूं नेगेटीव उलोवचें मागीर आनी एक काल आमकां पळोवंक मेळ्ळें कालें म्हळ्यार भासांनी कळटा गोत्तुनांतली भास उलोवची लात्यान आमचो फादर युजीन रेबल आसतना हळड्यान तेका गाद्यांत काम करतना तिका आंगार आयलो म्हणून अशें पडली आनी ती फायदर नेर जायतना तिका करून फादरा भाशेन हाडलें आमच्या फादर युजीन लागतना ताणें एक 2 मिस्टेक करता फादराबाग युजीन बरी लातें येनातलें फादर युजीनान उरल्या फादराबाग येतालें फादराबांक कळ्ळें वो मिस्टेक करता फादराबांच्या मतयेच्या पयलें ती सांगता काय तुज्या लातें सोमां कर मागीर म्हजे उलय म्हूण तर तिका इस्काल वचनातल्याक लातें सोमां कर म्हळ्यार फादराबा आमच्या आतां म्हणटात वय देखून तो एक संकेत आमच्या फादराबांनी म्हाका सांगलो भासांचे ताका देण्या
ते उलयतात ती हा, हा. वय ते बसांनी एक गुत कळिनातली बस उलोवची हो, तुका कळटा तुजे लाते समगर मागीर म्हाका सांग तितून मग सर ताका हिडिता आसता हे गुर्तू तांकां हे लागलां सैतान लागला म्हणून आमी सांगेत हेंकां हाली मानसीक गुळयांनी गुण जायना वखदान गुण जायना म्हणून तशें मान कितले सायकोलॉजी शिकल्यार आमी आतां आमी 12 वर्सां आशिल्ल्यांत नातल्यार आमी कोणी म्हळ्यार तें सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आमी वगत रावचें पडटा आमी तें शिकिल्ल्यांत तांतूं गुंडायंत गेल्ल्यांत आनी तांतूं PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्ल्यांत बॅकग्रावंड घट्ट आशिल्ल्यांत आनी एक्सपिरियन्स करन मोस्ट एक 25,000 लोकांक आमी मोस्टली आमचे क्लायंट्स आहात 25,000 आतां हे कोटे स्पिरीट जेजूच्या काळार ताणें केल्लें देखून कोटे स्पिरीट आसात मनशां तेंय देखून ताणें हें केल्लें आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या काळार घडटा एक्सॉर्सिसा मुखांतर ह्या जावं पुरो डेलिव्हरन्सा मुखांतर कस जाल्यार नोमणेच्या मनशांक हे कोटे स्पिरीट दोस्तात या तांचे थंय येतात ते कस जाल्यार नोमणेच्या मनशांक आमकां दिसून येता काय जालें म्हळ्यार एक तांचो पातका लागीं संबंद पातका लागीं संबंद देखून एका पर्टिक्युलर एका पातकांत ती आसात आनी त्या पातकांत हांव पश्चाताप करन फाटी येनात त्या पातकांत आसल्यार आतां पातकान कोणी पडल्यार आमकां सक्रामेंत आसा आनी जेजूच्या बॉक्सांनी तें तो आनी आमी पश्चातापाचे दूख धरीचे ही पातकाची दूख धरनासतना तातूंत रावून आतां परतून पडल्यार व्हडली पूण निरान तें पाताक न्ही म्हूण सांगचें पाताक वय म्हूण सांगलें पयस साबेन सांगल्या उपरांत आनी सक्रामेंत मोडल्या उपरांत तशें तातूंत रावचें फॉर एग्जाम्पल तुवें 8 मंत्रांक केलां जाल्यार दुसऱ्यांक तुवें केल्यार तुज्या कुटुंबान केल्यारय जाता हांवें करूं ना म्हणा पूण कुटुंबाच्यांनी केलां पयलें ताचें तें प्राजीत करनासतना आनी पुरा आनी तें आसल्यार हांकांय तातूंत विकनेस आसा लक्षांत देण्याक आनी पर्टिक्युलरली पयलो उपादेश देवाचो पयलो उपादेश म्हटल्यार निजा देवाक मान दी म्हणच्या बदला तें आमकां सांगलां ताच्या बदलाक आमी कितें करता बॉम्बे पुजा आनी पुराय केलें जाल्यार आनी ह्या ऑकल्ट म्हणटा आमी 8 मंत्रां तांदूळ देवल्यार येरांक पाड केलां जाल्यार असल्या मनशांक बागी लुकतें येता ताका येवंक ताकाय गोत्ता कोणाले वचूंक जाता जायना कोणाच्या बागी लुकते हांव गोत्ता देखून वचून तो रेडी आसा देखून बागेल दांपोवन पळयचे दाबो एकच जेजू आमचो सोडून दवर म्हूण स्विकार करचें आनी फाताक रडचें कुमसार जावचें देखून आमच्या हातूंत हांगा खंयची पिडा आयिल्लीच्या येवन दिती ल्हान पिडा जावन व्हड मानसीक पिडा जावन खंयचे कुमसारे कंपल्सरी केलां आमी आमी तांणी तयार करूंक आनी आमी आतां आजूच जायचें म्हणना हांव आमच्या कडेनच जायचें म्हणना हांव आनी तयार करूंक तांणी हातूंत काल हेंगे म्हणून तांणी मागण्याच्या वेळार बसून इतलो टायम वचून करूंक आमचे 1-2 मागण्या आपयता आमी परतून न्हीद पडना अशें संकट जाता तशें म्हणटाना वी गो इन टू दॅट अनफॉरगिवनेस वय कोण पळय बक्षिना कोण पळय द्वेश काडटा आनी एकल्याचे आगें काडटा निरापराधांची आस्त आनी भितर आनी पळय घालता आनी ताका ते तांकां तो बरकाद जावंक सोडिना म्हळ्यार तांचे बागी लुकत्या आतां तांकां सर्वाली वस्तू तूं काडले जाल्यार तुवें देवाचो कायदो मोडलो वय आनी तशें आनी प्रत्येक जावन दुबळ्यांची आस्त भितर घालची तांची वळण भितर घालची आनी व्हड व्हडलीं बिल्डिंगां बांदची तांचे आस्ती भितर घालना हांकां इतलें आसून तांचेर दोळो आनी ती येवन रडतात हांगा तले म्हणच्या आनी तांकां सैतान दोस्ता ताणें तांच्या घरा बदलो दोस्ता म्हण आमकां कळटा कितें दुसऱ्यान सांगतात ओलो मनीस ताणें दोरो बदलिलो खंय दोऱ्यान खालें आसा म्हळें खंय ताका समाधान ना खंय वय ताणें बागेर गुंडयलें खंय उदकाची टँक तेन्ना आली मुखार बागलाड्यान गेल्या खंय व्हडल्यो टँक बांदल्या खंय अंडरग्रावंड एक बांय खोंडल्या खंय म्हण आमचे कडेन सांगतात लोक सांगता वय पूण तें बांय खोंडुल्ल्यान ताणें खांय ना देखून आसचें खालें म्हळ्यार तुज्या फाताक रडिल्ल्यान फाताक रडिल्ल्यान तुज्या फाता वळखून देवाच्या पांयाला घेवन सोम्याच्या बॉक्सांनी मागिल्ल्यांत आनी ताच्या खुर्साच्या त्या ताणें भेटयल्या सॅक्रिफिसांत तुवें नियाळ करन तो त्या सॅक्रिफिसांत तुवें तो स्विकार करन तें कितें सांगता सॅक्रिफीस जेजूचो त्या तशें जियेल्ल्यांत आतां कोणा एकल्या मनशाक घरा भलायकी बरी ना म्हळ्यार असले समस्या आसात देखून आपणान येतात तुमच्या लागीं आपणान येतात या आनी कोणा कडेन अशें डेलिव्हरन्स प्रेयर करूंक या एक्सॉर्सिझम करूंक जावं कसले एकल्याक आपणान येतात आतां हाडटा आसतना जो मनीस कोणाक हे समस्या आसात त्या मनशाचो सहकार गरजेचो कित्याक म्हळ्यार घरचीं आपणान येतात ताका बरें जायचें खोटो आत्मो वचचें म्हणून पूण तो मनीस जर तरी इनडिफरंट न्यूट्रल आसत जाल्यार तटस्थ म्हळ्यार सहकार दिना त्या दाळा हे मागणे उपकारा पडटा की जाता की
उपकार पडटा फादर कित्याक म्हण सांगल्यार आमी पळयता त्या 4 जाणांनी त्या आरमारल्याक ताणें कांय इनिशिएटीव कळोवना ताणें सांगिल्लें मागिल्लें चोमयाक गूण कर दाविदाच्या पुता निजा देवा म्हाका गूण कर म्हण ताणें कांय म्हणोना तांची इश्टांचो बावाडटा जेजू पळयता थोडे फावटी डायरेक्ट ताचें बावाडटा थोडे फावटी इश्टांचो आतां घरचीं मनशां मागतात घरचीं मनशां हाडून येतात कॉन्स्टंटली ती आनी आमी मागतना हाका आपोवन हाडना बलात्कारांनी थोडे फावटी आपोवन हाडटा ताका घालून धर पुरा आनी आमी हांगा मागतना ताका काय सैतानाक तावन सुटका मेळ्ळ्या ताकाय मागीर निरंतरी तो सुरूच्या एक 4-5 पटीन तो आमचे लागीं उड्डापाट्ट केल्लें आसा फाटी वचून क्रमेण तोच मागणें करूंक बसता तोच असो हाचें प्रभाव उणें जाल्ल्या बरी सैतानाचो प्रभाव उणें जाल्ल्या बरी आनी तो निमाणे येताना तो मागण्या करून तो बरो जाता देखून घरच्यांनी जाल्यार हें तांच्या बावडताच्या बुनयादीर हाका गूण करूंक तांणी सहकार दिल्ल्यान मस्त बरेपणा पडटा पिडेस्ताद आतां हे डिलिव्हरन्स करतना हे एक्सोसिजम करता आसतना मागणी करता आसतना संपूर्ण रितीन एकल्या मनशाक त्या वायट या कोटा स्पिरितांत सुटका दिवंक साध्य आसा की संपूर्ण रितीन एक पटी वन्स एंड फॉर ऑल करून जाता की सडावत आमकां पळोवंक मेळटा मागण्याच्या मनशांनी केल्ले आमकां दाखले आसात आमचे कित्याक आमकां मेन आमच्या कापोजीन वड्डेंत आमचो फादर युजीन रेबेल्लो आनी फिलिप नेरी बाप म्हणून पयले आसलो त्यो दोनी कठीण मागण्याचे म्हळ्यार आमी भितरले जी येयल्यात आमकां कळटा फादराप सांगतात आमकां बायल्यांक उलोवप घालून तितले मात पळयता भायर आयिल्लो पळयतात पूण भितर आसले तो कॉलेजीनी जियेता कितली मागणी म्हणटा कितलें आराधन करता आनी कितले ताची जिणी कशी ती मागणी स्पिरिच्युअल जिणी आत्मीक जिणी आसा गे भितरल्यांक कळटा हे दोग फादराबू ताच्या विशयांत कापुजीन सगळ्या आमच्या कापुजीन फादराबांक बरी अभिप्राय आसा ते देवत मनीस देवान आपडले देवान तांच्या काळजार रास करचे देवाक समर्पिल्ले फादराबू संपूर्ण म्हणून कळोवन येता ह्या फादराबांनी केल्ले मिसावांत आमकां कळोवन येता मस्त जाणांक संपूर्ण सुटका मेळ्ळ्या संपूर्ण सुटका मेळ्ळ्या तातूंत एक मात्र फादर युजीन रेबेलो गूण करूंक जायनातली एक हे जाली तो मरता म्हणसरी ताच्या लागीं हाडलांक तिका मरता म्हणसरी मरच्या पयल्या दिसा ती बरी जाली म्हूण फादराप सांगतात तो मरच्या इल्ल्या एक हप्त्यांत एक पयल्या हप्त्यांत कशें ती बरी जाली म्हूण कितें हांव 25 वर्सांत हांव ती काडचें गे परतून लागलो परतून हाडून आयली परतून चड जालें परतून हाडून आयली तशें म्हणून येता तो फादरा बडी सरले एक गूण जायना कित्याक म्हणटा म्हाका फादर आमचो फादराप सांगतालो तो सांगता काल्यांक म्हणून सांगतालो म्हळ्यार फादर युजीन हाडे म्हळ्यार एक तुका गूण करूंक जायना न्ही म्हूण सांगल्याक फादर युजीन रेबेलो म्हणालो की म्हजो अहंकार म्हजे हांव पयस करूंक सकडी म्हाका जाता म्हजेर जाता म्हणलें अहंकार पयस करूंक देवान म्हाका एक मासान कांटो दिला वो ह्या हाका खातीर हांव जेजू कडेन निर्मदा हांव कालतो जावन उरूंक वय कित्याक म्हळ्यार प्रायड एक आसता जाल्यार कोणा लागीं तें प्रायड आसा गर्व आसा अहंकार आसा ते सैतानांनी ह्या पडुली आंज पळय सैतान जाल्यार पडुली आंज ताणें देवा मुखार अहंकार दाखयलें गर्व दाखयलें प्रायड दाखयलें हांव तूं देव म्हणून दाखयलें देखून देवान ताका मान ताका पाताळा घालो हेमखणा घालो देखून आतां कोणाच्या थंय अहंकार आसा ताका हें बागील उक्तें आसा सैतानाचें म्हळ्यार तो आयडेंटिफाय करता हें म्हजे बरी तुवो म्हणून ताचे वचून भितर रावता तो म्हजे बरी ताका कांय वेतात ना ताका अहंकारा म्हाका अहंकारा म्हणून आनी आमचें मेन आमी डेलिव्हरन्स येताना जेजूचें खालतेपण जेजून दाखयल्लें आनी आनी प्रत्येक जाणांनी फिलिप्या बरयल्या पत्रांत तो देव तरी खालतो जालो म्हणून ते आमी ताका हरियेपटीन ताका म्हणूंक वाचून म्हणूंक नियाळूंक सांगता आमी सांगता खालतेपण आनी खालतेपण एक मुख्य हाका जर तर कोणें आतां एक्सॉर्सिजम करता जाल्यार कोणी म्हणटा हांव करता म्हजे लागीं जाता म्हळ्यार तो बिलकुल तो एक्सॉर्सिज जावंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांव म्हणल्या तक्षण तो ताणें सैतानांनी हांव म्हणलें चुकून प्रायड कोणा लागीं ताणें एक्सॉर्सिजम डेलिव्हरन्स करूंक जायना तें सोदून काडूंक जाता वो तेला आयिल्लो गे देवान तेला आयिल्लो निंगी म्हणून तें कळटा ताचें तें सामको अहंकार म्हणलो आसो नजो हें गर्व प्रायड आसो नजो तें एक आमकां त्या मुण्यारपणान कळोवन येता आमी पळयता आतां कोण कितें म्हूण सांगतना ताचें हें आयकता उतरां ताका मेळिल्ल्या वेळार हांव करता म्हजें तोंड जालें म्हजें म्हणून सांगलें जाल्यार आनी तें आसा जाल्यार आनी हेरान किल्लेशें क्रिटिसायज करता जाल्यार तें प्रायड आसा जाल्यार ताका डेलिव्हरन्स करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते सैतानाचे गूण जेजूचे न्ही जेजू खालत्यापणान व्हरतो जायचे तशें खालत्यापणान व्हरता जाल्यार मात्र हें करूंक जाता म्हूण आमकां दिसून येता तें आमच्या फादराबाणी आमकां सांगलें कळोवन येता पळय तुमी उडोल सांगलें हें डेलिव्हरन्स एक्सॉर्सिजम करता आसतना कोणा कडेन आसा ताका एक निर्दिश्ट रीत आसा ह्या ताका असली मागणी
म्हणून वय. देवा लागीं उपकार मागून विनवणे मुखांतर हें करचें म्हणून वय. आनी ताज्या मागीर थोडी मागणी तुमी सांगली. आतां आमकां कळ्ळे प्रमाणे पवित्र सभेंत जेजून आमचे खातीर भेटिल्लें वर्तें बलिदान जावन आसा मिसाचें बलिदान. बलिदान वय. सकड मागण्या प्रास वर्तें बलिदान, वय. श्रेश्ठ बलिदान. ताज्या उपरांत आमकां आराधन आसा सक्रामेंताचें. वय. जेजू तो थंयसर हजर आसा. वय. ताज्या मागीर आमकां पळोवंक मेळटा काले म्हणटा जाल्यार आनी एक बरें मागणें म्हळ्यार कोंताचें तेर्स, कोंताचो तेर्स. उत्पत्तीक ग्रंथांत देवान स्वरपा सांगिल्लें आसा स्त्रियेची कोट तुका चेंचतली म्हणून. देखून आमकां मोरयेचें भक्तीपण. भक्तीपण. आतां असली उसली मागणी आमकां आसात. वय. तशें आसता आसतना ही उरली सर मागणी ह्या डेलिव्हरन्सा वेळार उपयोग करची वय. ती ह्या मागण्या प्रास म्हळ्यार मिसाच्या बलिदानाच्या की ह्या आराधनाच्या कोंताच्या तेर्साच्या की हाचे वरणी चड ती प्रभावीक मागणी गी. ती प्रभावीक म्हणूंक जायना आमच्या अशें म्हणून. आतां मिसाच्या बलिदानाच्या वयर दुसऱ्यांच्या मागण्या म्हणून म्हाका दिसून येना. वय. मीस म्हणजे आमचें सबमीट युकरिस्ट इज द सबमीट ऑफ द चर्च एक्टिव या लायफ. त्याच्या सबमीट ताच्या वयर शिकार ते आमच्या जिने शिकार ताचे वयर खंयचेय ना. पूण ह्या आख्या सैताना उच्चाटनाक म्हणून नेमी हारली थोडी मागणी आहात व्हेरी इफेक्टीव. मीस आमी सांगता ते मागण्यांत तांतूय मिसाच्या बलिदान पडोवन लोळचे आनी पळयलां आमी. पूण आख्या दोन टायपाची आतां डेलिव्हरन्साची एक्सॉर्सिझमाची मागणी आहात. आमी एक डिप्रिकेटीव आनी इम्परेटीव म्हणटा. आनी डिप्रिकेटीव म्हणून सांगल्यार काल म्हळ्यार देवाक आमी तो एक्सॉर्सिस्ट काल करता देवाक विनंती करता. देवाक तो विनंती सोम्या तुवें बापा तुवें रसुल्लोय तुज्या सृश्टेक ताका तुजो सारकेंसान सरपा रसलोय आळे अर्ल कोटो स्पिरीट दोस्ता देखून तूं ये ताचेर खाकूळ दाखय आनी ताका सैतानाक काड म्हणून बापा लागीं मागचें तें ताका आमी डेप्रिकेटीव म्हणटा. ती फॉर्मुला आसात कोणें इगर मातयेन च्या सांतांनी घडिल्ली आसात. साम बेजिलाचे मागणे व्हेरी पॉवरफूल. लिओ द 13 पोप लिओ द 13 आसा तोय व्हडलो एक्सॉर्सिस्ट आमचो पाप साहेब त्या दाळाचो. देखून ती मागणी आतां आमी दाळे आमी तें यूज करता. हे सांत बेजिलाचे यूज करता ताचे यूज करता. मागीर आनी एक काल म्हणटा इम्पेरेटीव म्हणून सांगल्यार देवाच्या नांवान हांव सांगता देवाच्या नांवान देवाच्या बापाच्या नांवान आनी पुताच्या नांवान पळयतात म्हण ते आसात. आमच्या खातीर आयिल्लो सर्गीन थावन देंवन आयिल्लो आनी ताणें जीव दिलो आनी सगळो संवसार ताच्या रक्तान सोडयलो. त्या जेजूच्या नांवान हांव सांगता आमले रक्तान सांगता सोडणो वचूंक ना हांव सांगता जेजूच्या नांवान सांगता हांव. ते इम्पेरेटीव दोन टायपाची मागणी आहात. वय. ते देखून जेजूच्या नांवान सांगता बापाच्या नांवान सांगता सृश्टीकर्त्या नांवान सांगता पवित्र आत्म्यान जगनाळे मारल्या बरी सकल पडल्या तशें पवित्र आत्म्या ये हाका मान दोंडाय ह्या सत्येक म्हणून पवित्र आत्म्याक आपोवन पवित्रिंदा दीक आपोवन आमी मागण्या करता. हांव सांगता म्हणून आय कमांड यू टू लिव्ह दिस चायल्ड ऑफ गॉड म्हणून तशें सांगता आमी. आनी तशें दोन टायपाची पळोवंक मेळटात आमकां मागणी. पूण तेर्साचे मागणे ही मागणी ही पुरा सांगाता मेळोवन हे मागणे एक एक्स्ट्रा घालून येता आमी ताच्या इंटेग्रल पार्ट. आतां मिसाच्या मदें आतां मीस आमच्या पयलें करचें जाल्यार हे मिसाच्या अखत्य कुडचून म्हणल्यार बरी त्या लितुर्जीतून भायर घालनासतना इंगड दवरनासतना सुरूक ही मागणी पुरा कर मागीर मीस पेटोवचें आसा. थोडी हेर सवाल आसात. पयलीं आमी सकाळीं कुटुंबांत बसून कोंताचो तेर्स म्हणटाले हांव. हे आतां डेलिव्हरन्स एक्सॉर्सिझम आमी सबार चिंतन मंथन केलेले उपरांत हेर थोडी. आतां ह्या दिसांनी आमकां दैवी काकुळतीचो तेर्स मस्त लोकां मोगाळ जावन असो पळोवंक मेळटा. कांय हो तेर्स दैवी काकुळतीचो आमी सदां म्हणून आशिल्ल्या कोंताचो तेर्स सायबिणीचो ताचे वरणी चड पावरफूल गी. सिप्रियान पळय पळय सांगा की. मरियेच्या तेर्सान आमी प्रत्येक जावन सोडवण्याची चरित्र उडासकाची जेजून आमचे खातीर कितें केलें आनी मरिये मुखार विनंती करची. हातूंत जाल्यार दैवी काकुळती लागीं मागचें आमकां तुजी काकूळ दाखय म्हणून. पावरफूल म्हण सांगूंक जायना दोनीय पावरफूलच पळय. एक आनीक वरी बरें म्हणून सांगूंक जायना. कंपेर करूंक सरी करूंक जायना. ताका ताची म्हणली भक्त ताचें म्हणलें स्थान आसा. वय.
आतां देवी कवळच्या तेर्साक ताचें म्हणलें आसता हनुमाना देखून ती भक्त आसा वय. देखून ही भक्त वयर ती भक्त वयर तें आमी कंपेर करूंक जायना देखून आमी आमच्या आश्रमांत वय. खरी एक दिसा कोंताचो तेर्स रोजारमायचो कोंताचो तेर्स आसात हा. तो कळना आमी कळना. तो म्हणटा अंत हा. म्हणजे देवी काकूस आमी 3 वरार म्हणटा 3 वरां आमचे पर्सनल ते कम्युनिटीनी पदार्थाच्यातल्या म्हणटा हांव म्हज्यातल्या म्हणटा ओके. आमी सद्दां 2 खाणेला ओके. आनी थोडे फावटी राती हांव जाग जाता थोडे फावटी म्हाका काल कशें म्हणना देवी कडचो तेर्स म्हणून सदांय उरता देखून ते मेरिडियन सायकल म्हणल्यार बरी जावन ओके. म्हाका जागच जाता हा. तें कन पयलें जाग जाता देखून म्हणटालो ते म्हणजे म्हणल्यार ता कानी मागीर आमी चिंतलें रातीचे 3 वरां पित्त डार्कनेस आवर ऑफ द डेबल म्हणून खंय वचलें हांवें पळयलां खंयचे सांत म्हणचे कांय म्हाका जाग जाता कांय ताच्या विशयान हांव ह्या जाग जावन देव काय अशें ताका ताचें बळ आयच्या दिसा मोडीचें म्हणून ओके. हांव इंट्रस्ट तरी करना कोणाक ताणें बाधा करनातल्या बरी आनी एक्सिडेंट जायनातल्या बरी आनी कोणाकी दोश जायनातल्या बरी कस जायनातल्या बरी कोणाक ह्या टायमार कोणें जीव घात करनातल्या बरी जावच्या खातीर ही पुरो विणवण्यो दवरून हांव 3 वरां जाग जालें म्हणटा थोडे टायम सोमार 3 वरां म्हाका हे जाप जाता हांव म्हळ्यार इलेक्ट्रॉनीक वॉच हाडिलां हांव हे गुंटी रागा तें दिसता म्हाका वय उठोवन पळयतना दिसता मुखार आसा न्हिदल्या कडेन दिसता म्हाका 3 वरां थोडे फावटी 3:30 अशीं पुरा जातात देखून थोडी 4 जाल्लीं आंत परतून हांव न्हिदता मात्र हांव उठच्या फांसांक तशें देखून हांव म्हणटा अरे एक चुकलो ना आज राती म्हळ्यार हांवें वय म्हळ्यार तशें ती हांव 3 वरांचो तेरचो देवी काकूचो म्हणटा दनपारां 3 वरां सांजे 3 वरां शुक्रार दिसा आमचे एकला मीस जाल्ल्या उपरांत एक 10-12 जाणां येतात तीं तांच्या सांगाता वयता म्हळ्यार आज हाडा शुक्रार आज आमी सगळं सांगता कुरीस आमचो एक पवित्र कुरीस म्हणून आमी लेखता त्या कुर्साक देखून तो कुरीस आलतारीर दवरून मीस जाल्ल्या उपरांत आमी देवी कडचो तेर्स म्हणटा सांगता मागीर हे कुर्सान बेसावन दिवचें तशें थोड्या भाग्यवंत जाग्यां पुण्यक्षेत्रां वेता आसतना थंय थोडे सॅक्रमेंटल्स म्हळ्यार आशिर्वादीत केल्ले वस्तू थोडे पळय आसतात दाखल्याक म्हणचे जाल्यार आगमेंत ताजे उपरांत तेल मागीर कांय मिंजितकाचे नाडे आनी त्या भायर इमाजी दुंपू असलें पळय आसता आतां एके कडेन एकेका जाग्यांनी विंगड सांत आनी प्रासतात आतां आत्तूर गेल्यार सालवारेस आसा कालमाडी गेल्यार थंयसर भलायकेची माय आसा वेलांकणी गेल्यार थंय आमकां आरोग्य माता भलायकेची माय आसा आनी अशें विंगड जाग्यांनी माहे थंय तशेंच सो असल्या जाग्यांनी वेताना अले पर वस्तू बेजार केल्ले पळोवंक मेळटात हे वस्तूंत कितें पवित्रपण आसा तें विंगड जाग्यार तावन ह्या एकत्र रमणेचें पवित्रपण सगळ्यांनी आसा पुरा गाठी तावन थोड्यांक तें चड कालें हांव माय हे तावन हाडलें म्हण थोड्यांक वेलांकणी तावन आनी थोड्यांक हांगा तावन हाडलें म्हण अशें हे आनी तूं आसलें आशिर्वाद हे कितलेक गी ह्या विंगड आसा आशिर्वाद सगळे एक असल्याक देवाचो बेसांव कोंत्यांक कोंत वय सगळे कडच्या एकत पूण म्हजें एटिट्यूड म्हजो मनोभाव आतां पाप साहेबान आतां तुमी एक रजिस्टर दिली जाल्यार हांव भक्तीन दवरता जेजूचे आनी पाप साहेबान दिल्ली जाल्यार ती एक म्हजी भक्त सडा म्हजें मनोभाव म्हजी भक्त दॅट ऑल्सो काउंट्स म्हजी भक्त एक जाग्यार हांव हाडलें म्हणून त्या वापरतना म्हाकाय भक्त सड येता ती पर्सनल पूण जेजूचें बेसांव तेंत म्हजी भक्त सड जाली देखून म्हजें गामण सड येता देखून म्हजें एटिट्यूड मागण्यांत एक डिवोशन चड जाता म्हणून त्या रितीन दृश्टीन पळोवचें आतां रोमांत हांव हाडलें कोंत हांवें दवरलो हांव तांदून तो तेर्स म्हणटो हांवें तो रोमांत हाडलें ते इमाजी आपूण पुरा आमी फादरा ह्या जाग जालें इतले शिकल्यार ते आमचे मूळ एक भक्त आसात वय देखून थंय जावन म्हणून तशें आनी ते हांव ते जुबली इयर आसलें आनी त्या रोमांत वाटिकनांत व्हरून तें कोंत मागणें म्हणलें तें हांवें दवरून काडयलां तशें देखून बेसांव देवाचें बेसांव फावार चड पूण म्हजें भक्त ताचे थंय चड आसा देखून ते मागण्याक उपकारता देखून भक्त गरजेची ती उणी आसून तें म्हळ्यार मनशाक भक्त चड आसची मागण्यांत गरजेची त्या दाडा म्हजो स्पिरीट इलेवेट जाता आनी म्हजे थंय म्हज्या आंगान ती एक नमणेचें भक्तपण चड जाता देखून म्हजें इनवॉल्वमेंट चड जाता मागण्यांत इनवॉल्वमेंट गामान चड जाता देखून ह्या वस्तू गेले मोल दिवचें आसा तेचें स्थान वय पातयेनी आतां थोडे धाकटे राहत वोकास सेम हाणें दिली अचानक गूण जावना ते गूण जाले वोकास सेम
मागीर थोडे फावटी आमकां हाका येता आसतना काल्यां म्हणल्यार यात्रीक पयणाक येता आसतना थोडीं युरोपाक येतात आनी थोडीं भगवंतू गांवाक येतात, मागीर थोडीं खंय प्रवेतात. आतां थंयत वस्तू काणयोच्यो जाल्यार युरोपांत मस्त म्हारग ते जावं पुरो इस्रायलांत काणयोच्यो जाल्यार म्हारग देखून लोक कालें करता म्हूण सांगल्यार वस्तू हांगात काण येतात आनी तांतले सबारशे वस्तू एक विपर्यास म्हूण येता चायना, थंय कम्युनिस्ट सरकार आसा आनी ही पुरो कोंत आनी मागीर ती पुरो आसा सगळीं सडाव तो भक्तीपणाची वस्तू ती थंय तयार जावचे देवा पातयनांतल्या गांवांत आनी हांगा येतात. आमचे लोक कालें करता म्हणल्यार ते काण घेतात आनी परगांवां येताना व्हरून येतात यात्री पयणाक. थंय एकत सांत पेद्रुकाच्या बाजिलिकांत गी या लातेरान बाजिलिकांत गी या भगवंतो गांवांत थंय जेजू जल्मल्या जाग्यार नातल्यार तो निकेपिल्ल्या जाग्यार आपूण आनी प्राडटात आनी लोकांक दितात. आतां आमी हांगा गांवांत काणयोचे वस्तू आसात ताजे वरवीं हे चड वस्तू पवित्र गी म्हणून. ते पवित्र थंय चड हांगा चड म्हणलें येना ना तो ताका आमी मान दिल्ल्यान कोणा पळयता म्हणून. आतां जेजूची माज हांगा काणयल्यार स्वर्गीय जेजूच तो वय जेजूची माज मरियमाची माज हांगा जावन दी ती चायनान जावन दी खंय जावन दी हांव ती कापटना ती ही माज म्हूण आपडिना मरी म्हणून मरियेचो मान देखून ती खंय जाल्यार जावन दी. पण परतून एक काल आमकां भक्ता काल म्हळ्यार पुण्यक्षेत्रांत पुण्यक्षेत्राक म्हजें स्थान म्हज्या जिणेंत स्थान मांडावन दिता आनी म्हजें भक्तपण थंय दाखयता आनी थंय थावन हाडली म्हणटाना म्हजें थंय एक चड भक्त आसा देखून थंय त्या भक्तिवंत हाडल्याक हांव गामान दिता देखून ते म्हजे थंय एक परिणाम घालता म्हज्या मागण्याच्या रितींत म्हणून. फॉर एग्जाम्पल आमकां एक नित्यारेवाची मायक एक तें पाळणें लागलें ते कोण तें खंय वेलांकणी कोणें आमकां वचोंक जायनासलें त्या दळा ते वेलांकणी थावन हाडिल्लें म्हणून म्हज्या बापून मातशें मामन आलो ताणें हाडिल्लें म्हणून तें वयर दवरून ताका पुलावन दवरून आनी पुराय करून आमकां तें आपडल्याक गूण जाता म्हणून म्हजी भक्त म्हजी समजोवनी आमी देखून खालें जालें आमी येवन आपडटले हांगा गूण कर म्हणून आनी आमकां गूण जातालें. आतां कठीण म्हाका पांय कुचकल्लो सोलोवंक जावना म्हाका इल्लोसो वेळ मागीर तशें मागीर बांदून 2 दिसान आमी दमाण थंय पळोवन तूं मागचें बसतना थंय आलतारी दिसत्या बरी बसचें हांगा चड्ड सोलोवंक जायनासलें म्हाका समज जालो पांय तशें भक्त ती आसल्यान. ओके फादर सिप्री तुमच्या लागीं हे सवाल विचारचे हांवें. कोण एकलो व्यक्ती म्हणटा म्हाका पवित्र आत्म्याची देणी आसात म्हणून आनी ताजे उपरांत मागल्यार बरें जाता म्हणून लोकांक ते पातयेणी आसा. पूण असलो एकलो मनीस आपूण एक प्रिचर म्हूण सांगून केदाळ ताज्या प्रिचिंगांत एकत ह्या जाकांक नातल्या पवी सभेक टिका करते आसता. लोकांक बारीक खुशी जाता जावंक पुरो थोड्या जाणांक पूण टिका करते आसता. आनी एकलो कोण मनीस आसा उडलो पाद्राबान सांगले प्रमाणे तो म्हणटा हे काल म्हळ्यार डिलिव्हरन्स करची पदवी म्हाका मात्र आसा अशें म्हणून एका रितीची बडाय उलयता. आनी एकलो कोण मनीस आसा तो कांय करता म्हळ्यार आपूण हे प्रिचर म्हूण सांगता तो पूण कोणाय सांगाता ती मात्र रावन प्रीच करून तयार ना खाली तो एकलो आसल्यार मात्र म्हळ्यार सेंटर पॉयंट तो जायचे सेल्फ सेंटर्ड. आनी एक कोणगी व्यक्ती आसा पवित्र पुस्तकाची उतरां वळतात बरें करून एक करता एक कडेन हें कोटेशन्सांनी पूण खास मनशा लागीं समाधान ना अशें आसता आसतना ह्या मनशा लागीं एका रितीन पळयता आसतना असली देणी आसले बरी दिसतात आनी एका रितीन पळयतना तांच्या जिणयेचेर या तांच्या सालीचेर दिश्ट घालता आसतना बडाय उलोवचें या आनी एकल्याक केळकुळां या टिका करची पारादोशांनी म्हणटात हें पुरो पळयता आसतना तांच्या जिवितांत गायड करचो मार्गदर्शन करचो वो पवित्रोत्मगी ह्या हेर कितें म्हणलें एक सवाल उदेता तुमी कितें म्हणटात? पळय जर तर आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या प्रत्येक जावन आमी पळयता संताच्या जिणयेन जावं पुरो पाद्रे पियोक आमी धरल्यार तो एकदम कालतो जावन आसलो कोण ना की ओडल आमी सांगल्या बरी बाडाय उलोवचें आनी कांय ना केदाळाय गरज माते कल जावन आनी हेरांक बरें करचें हेरांचें बरेंपण पळोवचें मागीर सोड दौड बगसूंक तयार हे पुराय गूण ताचे थंय आसात ते जाल्यार मात आमी सांगयत ताचे थंय पवित्र आत्मा आसा देवाची हीच देणी आसात. आयले वार एकली आमकां भयण बंबय तावन आयिल्ली
आमच्या आश्रमाक ती गरजेन ती एक व्हडलो फातर आसा तिका ती सेक्रेटरी कालें जावन काम करता ती सांगताली तिचो न्हवऱ्याचो भाव देर व्हडलो प्रिचर इगर्जेंत बायबल स्टडी कॅरिझमॅटीक आनी पुरो हें करता पूण ताच्यात दुयेक काजर जालें तांकां आपोवनाय मागीर ती सांगताली तिच्या न्हवऱ्यान तिचें फ्लॅट त्या जाळा सुमार 25 वर्सां पयलें आवयच्या नांवार केल्लें तें ह्या मनशाक घेता मागण्याच्या मनशाक तो एक सायन दी नो ऑब्जेक्शन लेटर दी म्हळ्यार दिना मागीर आसलें तें देवाचो स्पिरीट आसा म्हणून सांगचें कशें जर तर देवाचो स्पिरीट आमचे थंय आसा आमी पयल्यान पयलें कालतें जाता आनी समाधान हाडूंक प्रयत्न करता हेरांक बरें करता हेरां लागीं मांडून घेता हे बरे गूण आसाचे आनी दोन संगती आमी करूंक वचना एक कंपॅरिजन आनी एक क्रिटिसिजम करूंक वचून देवाचो स्पिरीट आसा त्या मनशान तशें करचें सारकें न्ही सारकें न्ही ओके फादर तुमी काय म्हणटात ताच्या विशयान म्हूण सांगल्यार आतां चड टिका आनी करता जाल्यार टिका करचें सैतान लागिल्लें लक्षण म्हळ्यार तो थोडे जागे धरून खाण येता पयल्यान ताणें सोदचो जागो म्हणून मोत धरची ताका बोटां गिटां आनी नाका सैताना मोत धरलक्षण आमचे आसचे मनीस म्हणून कोण म्हजी तकली म्हजी मोत म्हजें मायंड तेंत धरलक्षण हांव न्ही तो करयता वय ताणें एक जागो ताणें धरून खाणोवचो ये दुसरें खालें म्हणून ताणें धरून खाणोवची जीब धरून खाण येता आनी ताका दुसऱ्यांक खायनाका जिबेर रावता तो जीब धरून खाण येता त्या दळा इगर्मतीच्या वडिलांक उलोवचें देखून तो मागण्याचो तो एक्सॉसिस्ट तो स्पिरितान बरयल्लो जाल्यार इगर्मतीच्या वडिलांक थंय ताणें उलोवंक ना आतां आमी सांत भोगतो कोणी उलयले नात फादर युजीन रेबेल्लो खंयच्या इगर्मतीच्या वडिलांक जावं दी एका विगारादोन कोणा उलयल्लो ना उलयना खरें सांगूंक म्हणजे हांवें आयकोना हांवें वचून ते म्हणटा त्या स्टुडंट आसा ताच्या संग तो रावतालो देखून म्हाका हें देणें इल्लेशें हाची अभिरुची आयिल्ली काय म्हळ्यार ताच्या सांगात जिवन म्हज्या दोळ्यांनी पळयल्लें हांवें मस्त पटी हांव रजेर तो आसले कडेन वचून त्या कोंयत रावतलो हांव थियोलॉजी करतना आनी पुरा म्हाका चान्स मेळ्ळें हांव आतां तो जिवंत आसलो जाल्यार हांव थंय वचून प्रोविन्शियल लेडिसान ताच्या सांगात राव 1-2 वर्सां रावतालो पूण तो शिकयना तुलो शिकयलें म्हळ्यार खाली लक्षणां ना तो वचून दिमी घालतालो सक्रामेंता मुखार वय जाल्यार तुवें माग म्हणून गे कालेंगे तूं माग ये म्हणून सांगना तुलो खाली जाल्यार थोडी जाप दितालो तो दिनातलो वचून दिंबेर पडटालो ह्या प्रायर इतल्या वर्सांच्या प्रायर दिंबेरच वय ते वणकोंक नातल्या बांकांचे मुखार आसताले पळय ताजे एका बांका फाटल्यान उरल्या बांकार अशें ताणें हें करचें वरां फाटल्यान सोय केल्ली सक्रामेंता मुखार तशें उपाशे रावतालो सकाळचे ब्रेकफास्ट आनी सोडतालो तशें तो म्हणटालो टिका करून जो म्हूण टिका करून जो म्हळ्यार तो जिबेक दणखण येता तो सैतान आमी काल म्हणटा म्हळ्यार एक ताणें दणखणूची संगत मागीर आमी पळयता आनी एक ताचें खालें म्हळ्यार ताणें रावचो जागो म्हूण सांगल्यार एक मुख्य एक ताणें सवयो ह्यो पियोवणें आनी पळयता हांव तें एक ताचें एक मुख्य ताचें एक संगत ताणें वस्ती करचे जागे जावन आसा तशें मागीर आनी एक आमी पळयता हांव खालें म्हळ्यार चिंचे डिसिजन करचे सकत ते प्रतांनी ताचे मुख्य तो दणखण येता देखून अशें पळयतना आमकां कळटा की ताचें एका मागण्याच्या मनशा लागीं हें पुरो आसून सैतानान दणखणाची सक्ती ताचे लागीं आसल्यार ताका तो एक मागण्याचो मनीस म्हणून कसो सांगचो तो एक देवाची उतार दिवचो स्पिरितान भरलो पवित्रात्म्यान भरलो म्हणून पवित्रात्म्यान भरलो जाल्यार ताची जी हे तकली ताची जीब ताचें काळीज पवित्रात्म्यान वस्ती करच्या लक्षणां दाखयचे पूण तूं पवित्रात्म्यान भरलो म्हणटा लक्षणां ताची जालीं जाल्यार काळोखाची आसक्तीची जाली जाल्यार टिका करची आनी हें करचें आनी तूं स्पिरितान भरलो म्हणटाय तें तद्विरोध जाता विरोधाभ्यास म्हणटा आमी तशें तद्विरोध जाता देखून तें मांडून घेवंक इल्लेशें कश्ट मेळटा आमकांत तें खालें म्हणून बगता तशें देखून एकल्यान करतल्या मनशांनी पळयतात आसल्याची लक्षणां ती दाखयल्यार बरी म्हणून तांचो आमी आयडेंटिफाय करियत सरको कोण फॉल्स प्रॉफेट कोण म्हणून कळटा तांचो वय मगाचो न्हू सभार संगती आयच्या दिसाच्या संवाद कार्यक्रमांत आमी चलयले उलयले हांव आनी जायती जाणवाय आमकां मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार सभार वर्सां तावन फादर डॉल्फी सेरावो आनी फादर सिप्रियन डिसोजा
ह्या विशयाचेर लोकांक मेळटात आनी तांच्या लागीं लोक येता आनी जायते अनुभवांतले विंचलेले संगती तांच्या कडेन आसात. देवसार धांवडावचो डेलिव्हरन्स करचें आनी त्या भायर एक्सॉर्सिजम आनी त्या भायर मनशांक मागणें केल्ले वरी गूण करचें साध्य आसा गी वय साध्य आसा आनी असले सबार संगती तांच्या अनुभवांतल्यान ताणें आमच्या लागीं वांटून घेतल्यात. असलो एक भोव अपुर्बायचो संवाद हो जावन आसा. देखून आमचे संगी येवन तांचो वेळ तांणी आमच्या लागीं हांगासर वांटून काण गेल्याक प्रत्येक जावन तांची जाणवाय आनी अनुभव वांटून काण गेल्याक तुमच्या समेज तांच्या नांवान हांव फादर डॉल्फी सारावो आनी फादर सिप्रियन डिसोजा तुमकां हांव देव बरें कर म्हणटा. मग न्हू तुमकां कोणाकी ह्या विशयांत कसलीं सवालां विचारूंक आसता जाल्यार तुमी खंडीत जावन ती विचार येता. वॉट्सॅपा मुखांतर नंबर आसा 9449821580 आनी ईमेला मुखांतर जाल्यार onilds@gmail.com. परत मेळटा पर्यंत तुमकां समेजता की देव बरें करूं. समट आणि सावाला तुमसार जाता असताना सगळी आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावार्थ आसल्यान कडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडाई आमचो भावार सोम्या सडाई
आनी सवालां दर एका आयतारा सांजे 8 वरार तुमच्या डिवायन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.